शुभारंभ करपा खातीर आज हांव म्हापशान आयलां. आमच्या बरोबर आसात आमचे केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊ नाईक, आमचे म्हापशेचे आमदार आनी म्हजे मित्र म्हणजे डेप्युटी स्पीकर जोशुआ डिसोजा, नगराध्यक्ष प्रिया मिसाळ, आमचो अंकित यादव कलेक्टर, व्यासपीठाचेर आशिल्ले बाकीचे सगळे मानेस्त, म्हज्या मोगाळ भाव आनी भयणानो, आपलो उपनगराध्यक्ष प्रकाश आनी समोर आशिल्ले कावन्सिलर, कार्यकर्ते आनी हांगासर आयिल्ल्या म्हज्या मोगाळ भयणीनो आनी भावानो, आपलें घर आपल्या नांवार आसा असो डॉक्युमेंट हाऊस टॅक्स रिसिप्ट सोडली आनी थोड्या जाणांचे 1/14 उताराचेर नांव, इतकेंच सोडून आनी कोणाच्या घर हें आपलें घर आसा असो कितें कागदां आसा? हय काय ना? आसूंक जाय काय नाका? जाय काय नाका तुमकां? जाय जाल्यार म्हज्या बरोबर भारत माता की, भारत माता की. थोडे जाण हात वयर काडिना मरे, थोड्यांक नाका दिसता. दोनूय हात वयर काडा वांगडात. भारत माता की, भारत माता की. वंदे. मोदीजीच्या सरकाराच्या डबल इंजिनचे सरकार हे म्हजें घर ह्या योजनेंतल्यान सगळीं कागदां तुमच्या नांवार करपा खातीर आमी आयल्या. आमी मुद्दामून सांगता, मनीस जल्माक येतना कांयच घेवन येयना आनी मनीस वयता आसतनाय बी कांय घेवन वचना, पण आपल्या आयुश्यान प्रत्येक जाण एक घर बांदता. मुद्दामून पळयात. मागीर ते खंयचेय जागेर बांदुनी, रीण काडून बांदता, कोणा कडल्यान पयशे घेवन बांदता, कितें आसा ना तितकें मोडटा आनी बांदता. आनी आपलें जें घर बांदता पळय न्ही, तें आपल्या फुडल्या पिडयेक, चेड्याक किंवा चेडवाक आपल्याक तें आसचें म्हणून तें आपल्या नांवार आसचें अशें प्रत्येकाक दिसता. दिसता काय ना? तेंच घर तेज्या नांवार जावपाक जाय म्हणून म्हज्या सरकाराची म्हजी घर ही योजना आसा आनी हो कायदो आमी मुद्दामून तुमच्या खातीर केला. विधानसभेन आमकां विरोध करताले पळय न्ही, आतां तुमची पावर तांकां कळ्ळी म्हणून तेय बेगीन बेगीन कार्यक्रमाक येवपाक लागले. आमी आसा म्हणून आनी ते वळीन बसपाक लागलेले आसात. हांवें खूब सोंप्या आनी सिंपल शब्दांत तुमकां सांगता, म्हणजे तुमकां थोड्या जाणांक कळटलें की फॉर्म आमी खंयचो भरप. आयज जितके लोक हांगासर येयल्या त्या सगळ्या लोकांक फॉर्म मेळटले. तुमकां ज्या पद्दतीचे घर आहा त्या पद्दतीचो फॉर्म आमचो डेप्युटी कलेक्टर, मामलेदार ह्या सगळ्या जाणांक तुमकां दितले. फुडल्या 6 म्हयन्यांक ते आमकां फॉर्म भरपाक जाय. जशें आमच्या जोशुआन सांगलां, ताज्या ऑफिसांतल्यान म्हणा, डेप्युटी कलेक्टराच्या ऑफिसांतल्यान एफिडेवीट मारपाचो, फॉर्म भरपाचो, डॉक्युमेंट कितें जाय ते सगळे डॉक्युमेंट आमीच दितले तुमकां. कोण जर तुमकां येयत आपल्याक 10,000 रुपया दी आपूण करून दिता बीन म्हणून दिवनाकात तेज्या कडेन, नाजाल्यार थंय आनीक लोक तयार जातले. कांयच ना डिफिकल्ट. खूब कमी पयशांनी आमच्या ऑफिसांतले डेप्युटी कलेक्टर, मामलेदार तुमकां सगळ्या जाणांक ह्या बाबतींत 100% सपोर्ट करपा खातीर बसल्या. आमचे कावन्सिलर्स आनी आमचो आमदार होय तुमकां खूब मोठ्या प्रमाणांत हेजी मदत करतलो आनी हे सगळ्यांचे फॉर्म आमकां भरपाक जाय. हे सगळें सांगता आसतना आमची घरां वेगवेगळ्या पद्दतीची आसा. 1972च्या पयलींचें घर म्हणजे गोंय स्वतंत्र जावच्या पयलीं तें घर आसलें आनी ताज्या उपरांतूय आसा. 1972 पयलो सर्वे जालो आनी घर त्या सर्वे प्लॅनाचेर लागलें आनी 1/14 उताराचेर नांव येयलें. फॉर एग्जाम्पल गणेश नार्वेकार हेजें नांव 1/14 उताराचेर लागलां, तेजें घर प्लॅनार आसा, जाल्यार तेजें घर हें कायमचें कायदेशीर जावचें म्हणून पयलो फॉर्म डेप्युटी कलेक्टरा कडेन भरपाचो, तेका 114 लावपाचो, तेका सर्वे प्लॅन लावपाचो, सायट प्लॅन लावपाचो आनी हाऊस टॅक्स रिसिप्ट लावपाची. हें लायल्या उपरांत तुमचें घर जें सर्वे प्लॅनाचेर आसा ताजी सनद सर्टिफिकेट डायरेक्टली आमचे डेप्युटी कलेक्टर तुमकां दितले फक्त 1,000 रुपया भरून. हरशीं तुमी सनद सर्टिफिकेटीक जर काडूंक वयशात तुमकां 2 म्हयने तरी लागतले. डेप्युटी कलेक्टराडेन चल, परत PWDन चल, तेजी NOC हाड, DSLRान चल, प्लॅन काड, पण ह्यो खंयच्योच न गजगज लागता. तुमी फॉर्म भरून दिवपाचो
आनी तुमकां डायरेक्टली सर्टिफिकेट दितले. ही सर्टिफिकेट मेळ्ळी, आयकात पयलीं, ही सर्टिफिकेट मेळ्ळी, ती सर्टिफिकेट घेवपाची, दुसरो फॉर्म भरपाचो आनी ती सर्टिफिकेट त्या फॉर्माक लावपाची, हावस टॅक्स रिसिप्ट लावपाची, डायरेक्ट मुन्सिपाल्टीन दिवपाची. मुन्सिपाल्टी तुमकां तुमचें घर हें लिगल घर आसा म्हणून कायद्यान सर्टिफिकेट दितले, फक्त 1000 रुपया भरून. परत एकदां हें घर जर रस्त्याक तेकोन सुद्दां आसा, तितूर तुमचें दुकानूय आसा आनी ताका 1972च्या पयलींची म्हणून मुन्सिपाल्टी जेन्ना सर्टिफिकेट दिता, कोर्ट सुद्दां मोडूंक शकना. जर चुकून सरकाराक तो जाय पडलो आसत जाल्यार सरकारान एक्वायर करचो पडटलो, तुका पयशे दिवचे पडटले, मागीरूच काडटलो. कोर्ट अशें म्हणूंक शकना किंवा आमीच गव्हर्मेंट सुद्दां तूं रस्त्यार येयला मरे म्हणूंक शकना, कारण ताका 1972च्या पयलींचें घर प्लॅनार आसा आनी तें कायदेशीर म्हणून आतां तुमची मुन्सिपाल्टी तुमकां जी सर्टिफिकेट दितली, ती मुन्सिपाल्टींतल्यान तें घर हें कायमचें कायदेशीर जातलें. हें पयलें काम आसा. दुसरें काम आमी मुन्सिपाल्टीक सांगलां, ज्या घराक हावज रिपेर सर्टिफिकेट जायी, बरीच घरां खंयची मोडोंक पावल्या आनी कितें जाता, हावज रिपेर सर्टिफिकेट जाय आसता. हावज रिपेर सर्टिफिकेट, हावस टॅक्स आपूण पे करता, इलेक्ट्रिसिटी वॉटर बील आपल्या नांवार आसा, एप्लाय केल्या उपरांत 3 दिसांनी सिवोन सर्टिफिकेट डायरेक्टली इश्यू करपाक जाय. हावज रिपेर सर्टिफिकेट 3 दिसांनी. तेणी रावपाचो ना, मुन्सिपाल्टीची मिटींग केन्ना घेतलो बीन म्हणून प्रकाश आनी रावो नाका, डायरेक्टली दिवन सोडा, कारण ताका मुन्सिपाल्टीचे मिटिंगेचो कसलोच संबंद ना. सीओची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. फाल्यां हावज जर तें मोडोन पडलें, कोणूय मनशाक कितें जालें जाल्यार येतलें आमचेर, त्या कावन्सिलरांचेर येवचें ना. म्हणून खंयच्याच कावन्सिलराक आनी मिटिंगेक न रावता ताका डायरेक्टली हावज रिपेर सर्टिफिकेट मेळटली. बरें काय न्हू? खरें काय न्हू? चल तर भारत माता की. तिसरी गजाल जी आहा ती आमी हावज सेपरेशन सर्टिफिकेट, एकाच घरांत 2 भाव रावता, बरोबर आसा, आनी 2 भावांक वेगळी लायट घेवंक जायी, वेगळो मिटर घेवंक जायो, वेगळो संडास घेवपाक जायो. आमी सेपरेशन मागल्यार दिता? दिना ना मगे. आतां फॉर्म भर आनी दी. मुन्सिपाल्टीनूच आमी फॉर्म दवरल्या, तेंच्यांनी मुन्सिपाल्टीन फाल्यांच्यान फॉर्म एवेलेबल जातले. आमच्या डेप्युटी कलेक्टर सीओक सांग, सेपरेशन सर्टिफिकेटीचे फॉर्म मुन्सिपाल्टीन एवेलेबल करपाचे फाल्यांच्यान. ते फॉर्म जशे दवरले तेंच्यांनी भरून दिवपाचो. दोनूय भावांनी आपली NOC दिवपाची. आपलो जर घराचो नंबर 40 आसा, 40A आनी 40B अशें करून 2 घर नंबर मेळटले. सपोज तेणी लायट घेतली आनी हेणी उदीक घेतलें जाल्यार लायट ना, उदीक ना, ताका NOC मेळटली, तूं सेपरेट उदीक घे. लायट ना, ताका सेपरेट NOC मेळटली, तूं सेपरेट लायट घे म्हणून. म्हणजे ताका वेगळी लायट घेवंक मेळटली, वेगळें उदीक घेवंक मेळटलें. तुमकां वेगळो गार्बेज टॅक्सूय आमी पे करतले. आनी संडासाक सुद्दां झगड्यो जाता. जाता काय ना? आमच्या संडासान तुमी येवं नाका म्हणून. हांव खोटें सांगना, हें सगळे कडेन जाता. जर ताका सेपरेट संडास बांदपाक जाय आसत जाल्यार ताणें सेपरेट संडासाचोय फॉर्म भरपाचो. ताका गव्हर्मेंट सुलभ शौचालयाच्या अंतर्गत वेगळो टॉयलेटूय बी बांदून दितले. ती हें काम आमी हावज सेपरेशन सर्टिफिकेट म्हणून करपाचें थारायलां. बरें काय न्हू? खरें काय न्हू? चलो भारत माता की. ही तिसरी सर्टिफिकेट जाली, जेणे करून घरांतल्यो झगड्यो सगळ्यो बंद करपाच्यो आमकां आनीक झगडपाचें ना. आनी हावज स्किमींग जेंकां एप्लाय करपाचें आसा, आमी अटल आश्राची योजना आमी मुन्सिपाल्टीन हे करता न्ही. हावज रिपेर पयशे दिता काय आमी मुन्सिपाल्टीन? हावज रिपेर करपाक फॉर्म भरिना अटल आश्रा. अटल आश्राचे फॉर्म भरता. एका भावान फॉर्म भरलो काय ना, दुसरो भाव एप्लिकेशन दिता आनी आडयता. दिवं नाका म्हणटा पयशे, तूं आपल्या घराचो वांटो आहा तितूर. 2 नंबर मेळ्ळे काय दोगांयनी एप्लाय करपाचें. आमी दोगांयकूय पयशे दिता, 1.5 लाख रुपया. दोगांयनी घरां सारकी करपाची. त्या निमित्तान आमी 1.5 लाख रुपया हावज रिपेर करपा खातीर दिता. त्या ती दोगांयकूय एप्लाय करपाक रायट आसा. दोगांयकूय घर जें आहा पळय न्हू तें सेपरेट आसल्या कारणान घेवं येता. आतां म्हत्वाचो गजाल, गव्हर्मेंट लँडाचेर कितल्या जाणांची घरां ते हातवेर करा. गव्हर्मेंट लँड कोमुनिदाद न्हू, सरकारच्या जागेचेर.
आसा थोडे जाण. सरकाराच्या जागेचेर जेंकां आसा तांकां वेगळो फॉर्म मेळटलो, तेंच्यांनी तो भरपाचो. 28 फेब्रुवारी 2014 पयलीं तांच्यांनी आपली 15 वर्साची सर्टिफिकेट काडपाची. गव्हर्मेंट लँडान ज्या जाग्यार घर बांदलां ओके तो 1/14 काडपाचो, ताका प्लॅन लावपाचो आनी तेंच्यांनी फॉर्म भरून दिवपाचो. एक एफिडेवीट दिवपाचें. एफिडेविटूय तुमकां त्या फॉर्मा वांगडा मेळटलें. जालें काय तुमकां डायरेक्टली आमी म्हणजे इन शॉर्ट क्लास 1 सर्टिफिकेट दितली. तुमकां घर आनी तुमच्या घराच्या भोंवतिल्लो 200 स्क्वेअर मिटर जागो आमी डायरेक्टली तुमकां दितले. तुमी डायरेक्टली तेजे सर्कल रेटा प्रमाणे पयशे भरपाचे, फुकट दिवचे ना. परत सांगता, सर्कल रेटा प्रमाणे पयशे भरपाचे, जागो तुमच्या नांवार करून घेवपाचो आनी घर मागीर रेगुलरायज करपाचें. हें जालें गव्हर्मेंट लँडा वयलें. कोमुजात जागेचेर कितल्या जाणांची घरां आदवेर घरां? सगळेच कोमुजात मरे. 100% लोक कोमुजात जागे ना. घर बांदता आसतना कितल्या जाणांनी पयशे दिले आदवेर घरां? घर बांदता आसतना पयशे कितल्या जाणांनी दिले कोमुजातीक? ब्लॅकान फुकट बांदलेली? आतां हांगा बऱ्याच जाणांनी फुकट बांदल्या, थोड्यांनी दिल्या. पावती कितल्या जाणां कडेन आसा? पावती ना. पयशे दिवले पण पावती दिवंक ना अशें कोण कोण आहा? हेनी हांव परत एकदां सांगता, 2014 पयलीं जेचें घर कोमुजात जागेन आसा, जेच्या कडेन 15 वर्साची सर्टिफिकेट आसा, त्या मनशान पयशे दिले आसत अथवा न दिले आसत, म्हळ्यार आतां तेंचे पयशे एकदांचे दिवया काय नाका? दिवपाक सगळे तयार आहा मरे? चलो भारत माता की. म्हणजे आमी कोमुजातीचे पयशे दिवपाक तयार आसा. सर्कल रेटी प्रमाणे तुमचे पयशे कितें ते घेयात आनी 20% वयल्यान तेजेर पेनल्टी घेयात, पण एकदांची आमकां NOC दियात आनी कायमचें घर जें आहा पळय न्हू तें तुमच्या नांवार करात. हांवूय तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन तांकां रिक्वेस्ट करता. हांवें आतांच सांगलां, ते विरोध करतालो तोच म्हाज्या कडेन आसलो. मागीर ताका सांगलें एकदांचें आतां तांकां सांगात. म्हाजें तर म्हणणें तुमीय सगळे जाण, आमदारूय कोमुजातीक सांगतलोच, पण सगळ्या कोमुजातीक आमची कळकळीची विनंती आहा की तांच्यांनी आपलो प्लॉट कितलो आहा तुमकां मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 300 स्क्वेअर मिटर घर आनी घरा चड न्हू म्हणटा, पण घर आनी घरा भोंवतिलो 2 मिटर. म्हणजे कोणाचें जर 200 स्क्वेअर मिटरान आसा ताका 200च मेळटलो, कोणाचें 300 आसा जाल्यार 300 मेळटलो, तेज्या वयर न्हू. कोमुजातीक पयशे भरपाक जाय पळय ते गव्हर्मेंटा कडेन पयशे भरपाचे. रितसर आमी फॉर्म दितले, एफिडेवीट दितले, सर्टिफिकेट आसतलो, कोमुजातीचो कन्सेंट घेवपाक जाय म्हणजे NOC घेवपाक वेगळो फॉर्म दितलो, ते सगळे भरपाचे आनी गव्हर्मेंटा कडेन दिवपाचे. गव्हर्मेंटान हय म्हटलें काय सर्कल रेटा प्रमाणे पयशे भरपाचे, 20% पेनल्टी घेवपाची आनी ती काडून आमी तांकां दितले, जेणे करून आमी कायमचे तुमच्या तकले वयली जी तलवार आहा पळय न्ही, सद्दां तलवार उरल्या ती तलवार एकदांची काडून उडयतले आनी घरां जी आसा पळय न्हू ही तुमच्या नांवार करतले एकदांची. ताका लागून सरकार लोक तुमकां जाय तें सांगतलो. आमी त्या खातीर हे फावटी कायद्यान सगळ्यो गजाली ज्यो वेवस्थीत केल्या, त्या ती जे विरोध करता तांकां आमी सांगूंक सोदता की नाका जाल्लो विरोध करूं नाकात. लोकांनी 30 वर्सां पयलीं घरां बांदल्या आनी आतांय जाल्यार आमी तुमचे पयशे दिता म्हणून रितसर सरकारान हो कायदो केल्लो आसा. तिसरी गजाल 20 पॉयंट प्रोग्राम म्हापसान आसा काय ना? 20 पॉयंट प्रोग्राम आसा. 20 पॉयंट प्रोग्राम 100 स्क्वेअर मिटर जागो दिता तो आसा म्हापशान. 20 पॉयंट प्रोग्रामांतली घरां सुद्दां सरकार त्यांच्याच नांवार करून दिवपाचो आसा. जेणी आसत ताच्या खातीर वेगळो फॉर्म आसा, तोय फॉर्म भरचो. आमी ती घरां तांच्या नांवार करून दितले. चवथी गजाल रिहेबिलिटेशनच्या अंतर्गत म्हाका दिसता आनी एके कडेन रिहेबिलिटेशनचो प्लॉट हांगासरूय आसा. तांची घरां आमकां 1-2-3 केसीस फाटले फावटी म्हापशेंतल्यो म्हाका येवन मेळ्ळे. तांचीय घरां आमी कायदेशीर करपाची आहा. त्या ती तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन हेन्स फोर्थ कोण जर जागो विकता आनी कोण जर घेताल्यान 10 फावटी तपासात. तुमच्या म्हापशान सरकारान एक्वायर केल्लो जागो दुसऱ्यांक विकला ओके आनी तेच्या कडल्यान पयशे घेतला, घर बांदून लोक रावता, कोर्टान ती मोडून उडयल्यो. गाडी कोणाक सोवल्यो? आमकां सोवल्यो. आमी म्हणल्या पयशे घेवन तो पळलो ओके, ताका एकदां भितर उडयलो, परत भायर सुटलो, परत पळलो. आमची खंयच चूक ना.
निदान घेतल्यांनी तरी डॉक्युमेंट व्हेरीफाय करपाक जाय की बाबा हो जागो सारको आसा काय ना तो मेळटा म्हणून कसलोय जागो घेवचो न्ही आनी हेन्स फोर्थ कोणीच कोमुदादीच्या जागेन आनी सरकाराच्या जागेन हाज्या फुडें घरां बांदची न्हू कारण परत कायदेशीर जावची ना ही शेवटची संदी आसा कायदेशीर करपाची तें काम आमच्या सरकारान सुरवात केला येता त्या 6 म्हयन्या भितर फॉर्म मेळ्ळो काय फाल्यांच्यान डेप्युटी कलेक्टर आनी मामलेदाराक सोदीत भोंवनाकात फॉर्म तुमच्या कडेन दवरात ताका डॉक्युमेंट कितें जाय हांवें आमदाराक सांगलां प्रत्येकाच्या वार्डांत वचून थंय वचून ताका डॉक्युमेंट कितें जाय दर 8 दिसांनी आमी तो कॅम्प घेवन तेजे फॉर्म भरतले ते फॉर्म कंप्लीट करतले आनी मागीरूच ते डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार आनी म्युन्सिपाल्टी हाज्या कडेन सबमीट करतले आनी तेज्या उपरांत 6 म्हयने आहा आमकां ह्या कामाक बट 3 म्हयन्यांनी ज्याच्यो ज्यो सर्टिफिकेटी रेडी जाता त्यो सर्टिफिकेटी परत दिवपाक हांव येवं काय नाका परतूय दिवपाक हांवूच येता जेणे करून त्यो सर्टिफिकेटी आतां जशे फॉर्म वाडटले तशेंच आमी तुमकां सर्टिफिकेटी सुद्दां म्हणजे घर नांवार केल्ल्याच्यो सर्टिफिकेटी ह्योय तुमकां वाटपा खातीर येतले म्हणून हांवें म्हटलां की म्हजें घर ह्या योजनेच्या अंतर्गत पयले फावटी गोंयकाराक गोंयांत रावपी मनशाक आपलें घर हें आपल्या नांवार जाता आनी आमी कितलेशेच जाणांची म्हणजे घरां ही खंयसरूच आमी खंयच्या जातीच्या किंवा धर्माच्या लोकां खातीर करूंक ना आमी खंयच्या एके पार्टीच्याय लोकां खातीर करूंक ना हांव मुद्दामून सांगता तो हिंदू आसतलो तो मुस्लीम आसतलो तो कॅथलीक आसतलो अशा सगळ्या तरेच्या लोकांक जो गोंयांत रावता जेका 2014 पयलीं 15 वर्सां पुराय जाल्या तेंच्या खातीर आमी ही घरां बांदता बट ज्या पार्टीनी विरोध केल्लो विधानसभेत विसरो नाकात हे बील पास करता आसतना आमचे विरोधक जे आसा पळय न्ही काँग्रेस पार्टी ते विटोन भायर गेले भायर वचून म्हाका गाळी संवपाक लागले कोणा खातीर तुमच्या खातीर कोणा खातीर हां भायर वचोन ते गाळी संवपाक लागले की हे सरकार कसलें बील हाडटा पळय न्हू ते म्हणाले फोंडांत घालपाचें बील पळयलें आमी बील हाडटाले हे बरें करपाचें बील हाडटाले खातीर ह्या लोकांक आमकां सांगचें पडटलें कारण हे सगळे हे आरजी आम आदमी काँग्रेस सगळे जाण आतां हे येतले तुमच्या दारार येतले सांगपाक सरकाराची स्कीम जेन्ना बरी जावपाक लागल्या आमी तुमचे फॉर्म भरता तांकां सांगा तुमी भरपाची गरज ना आमचो मुख्यमंत्री आनी आमदार आहा आमचे फॉर्म भरपा खातीर आनी ते आमचो खासदार आहा फॉर्म भरपा खातीर ते आमचे फॉर्म भरतले कारण हे फॉर्म आमी तुमच्या खातीर फुडले 6 म्हयने वेगवेगळ्या प्रोग्रामांतल्यान हे फॉर्म भरतले आज म्हणजे तुमकां थोड्याच वेळा पयलीं सांगलें तरी सुद्दां येद्या व्हडल्या संख्येत तुमी हांगासर पावल्याक कसलीच गडबड न करता प्रत्येक येयल्ल्या मनशाक जो फॉर्म जायो कोणाक कोमुदादीचो जायो कोणाक 1972च्या पयलींचो जायो म्युन्सिपाल्टींतलो जायो तो प्रत्येकाक तो फॉर्म दितलो समजून घेयात आनी त्या प्रमाणे ते फॉर्म वेवस्थीत रित्या भरात आनी फुडल्या 6 म्हयन्यांक म्हजें घर हें म्हज्या नांवार करपाचो आमचें प्रॉमीस आसा तें तुमकां करपाचें हें नक्कीच आमी करतले ही आशा बाळगिता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता देव बरें करूं तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर